मेडिकलांत MS आनी MD डिग्री खातीर प्रवेश दितना गोंय सरकारान घुसपागोंदळ केल्ल्यान काँग्रेसीन लोकायुक्ता कडेन कागाळ केल्या। काँग्रेसीचो म्हणयारो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान मिडियाक ही म्हायती दिली। सुदीप तामणकारान ही कागाळ केल्या। गोंय सरकारान आपल्याक जाय त्या विद्यार्थ्यांक प्रवेश दिल्लो म्हूण सुप्रीम कोर्टान सरकाराची खरडपट्टी काडिल्ली। गोंय वैजकी कॉलेजींत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमा खातीर प्रवेश दितना बरोच घुसपागोंदळ जाल्लो। काँग्रेसीन हे प्रकरण आता लोकायुक्तांकडे पावयलां। काँग्रेस म्हणयारो सुदीप तामणकारान ही कागाळ केल्या। Complaint on before the Lokayukta and the respondents being the Chief Minister and the state of the state of Goa and others consisting of the Health Minister, the Chief Secretary of Goa, the Secretary Health, the Additional Secretary, the Dean of the Medical College, Advocate General of Goa, Vice Chancellor Goa University, Registrar Goa University. मुख्यमंत्री, ॲडव्होकेट जनरल आनी हेरां आड ही कागाळ केल्या। सुप्रीम कोर्टाचो आदेश मोडलो म्हूण सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकाराचेर फोग काडिल्लो। आमदार रेजिनाल्डान ह्या विशीं म्हायती दिली। The whole NEET scenario ended in the Supreme Court passing a remarkable judgment, and in that judgment, in para 1, it clearly says that the government and its functionaries allowed ingress of systematic anarchy, proves that the government of the day what it is. In the para 3, the Supreme Court used the words that it is uncertain, would shock one's conscience, and a deliberate labyrinth which not only assaults the majesty and sanctity and purity of law. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। OBC आनी हेर जातीचो गोंय सरकारान केल्लो सर्वे सारको जाल्लो ना। OBCची लोकसंख्या आनी ह्या सर्वेंत दाखयल्ल्या आंकड्यांत कितलोसोच फरक आसा असो आरोप गोंयच्या गोमंतक भंडारी समाज संघटनेच्या साश्टी फाट्यान केला। गोंयांत OBCची लोकसंख्या 5 लाखां परस चड आसा, पूण सर्वेंत 1 लाख लोकसंख्याच दाखयल्या अशें फाट्याचो अध्यक्ष अविनाश शिरोडकार म्हणटा। OBC आनी हेर जातींचो सर्वे करपाचें काम सरकारान खाजगी एजन्सीक दिलां। मडगांव फातोड्ड्या वाठारांत OBCची लोकसंख्या 20,000 आसा, पूण ह्या सर्वेंत फक्त 2 ते 2,500 आंकडो दाखयता। गोंयच्या 12 तालुक्यांनी हो सर्वे सारको जावंक ना। सर्वे सारको करचो अशें गोमंतक भंडारी समाज संघटनेचो साश्टी फांटो मागता। सरकारान एक सर्वे केल्ले आसा टक्कर कंपनी कडल्यान, ही सर्वे टोटली चुकिल्ली आसा। ज्या तरेन सर्वे जावपा ते जावना तो टोटली गोंयभर जेन्ना आमी इन्क्लुडींग 12 तालुका मागला पळय तातूंत टोटली रिपोर्ट बरोबर ना आनी थोड्यांनी आमचे दोळा उदक लावन काडला। त्याच बरोबर SC/SCचो रिपोर्ट केला तांणी। सगळे समाज त्या सगळ्यो समाजा जाती खास करून OBC जाती आहा पळय ते आमकां बाबा एक्चुअल कितल्या कळूं जाय। तातूंत मेजर घटक जो भंडारी नायक समाजान आसा तो गोंयभर आमी कावंट करता 4 ते 5 लाख लोक आसा, पण 12 तालुके सर्वे केल्या तातूंत म्युनिसिपालिटी पंचायत धरून वेवस्थीत जावना। सो ही सर्वेचेर सरकार कितें दाखोवंक शकता ते आमकां कळोवना। हांव ही सर्वे मागता कित्याक लोक मुद्दाम जावन घालपा येना, पण जी सर्वे ज्या तरेन लोकां दारान भोंवन जाल्ले पळय ते वेवस्थीत जावना। रिपोर्टर प्रतीक परब, प्रुडंटा खातीर। कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतलो कोयर गांवांतल्यान व्हरूंक दिवचो न्ही म्हूण जिल्लोधिकाऱ्याकडेन हे पयलींच निवेदन दिल्लें, पूण ताणें काना मनार घेतिल्लें नाशिल्ल्यान गांवचो एकलो भुरगो अपघातांत गेलो। ह्या प्रकरणांत लक्ष घालचें म्हूण ग्रीन गोवा फावंडेशनान हायकोर्टांत रीट याचिका घाल्या। नुवें कोयर उडोवचो न्ही म्हूण थंयचे लोक मागतात। सध्या कोयर उडोवपूच बंद केला। कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतलो कोयर गांवांतल्यान व्हरूंक दिवचो न्ही अशी मागणी ग्रीन गोवा फावंडेशनान दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याक ऑगस्टान केल्ली, पूण ताणें कांयच काना मनार घेवंक नाशिल्ल्यान येरादारीचो प्रस्न उपरासला अशें फावंडेशन म्हणटा। कंप्लेन फायल केले ऑगस्टान, ऑलमोस्ट अन मंथ पास आनी 30 days टायम दिलो कलेक्टराक की थिंग यो सायड इन्स्पेक्शन कर, जॉयंट इन्स्पेक्शन कर म्हणून। ते कालवट मोटले इस्कला भुरगो ते लोकां त्रास आहाय म्हणून विलेजेस जे पडाय थिंगा। सडनली हें जालां सो ना कलेक्टरान थिंगा कांयच इंट्रस्ट केला न्हू म्हण एक आमकां हें सुद्दां धाडलां दॅट ही इज गोइंग टू टेक नोट ऑफ दॅट दीस थिंग, इग्नोर केली। आनी थिंगा ऑलरेडी एक भुरगो एक्सिडेंट जावन ट्रका मान ऑन द स्पॉट मेलो, एंड दॅट्स द ओनली रिजन बिकॉज ऑफ नेग्लिजन ऑफ द कलेक्टर टुडे दॅट बॉय हॅज लॉस्ट हिज लायफ। आनी आतां थिंगा सॉल स्पॉटार येवन सगळे एश्युरन्स दिताय की डायवर्ट करतली हे इट्स अ फर्स्ट फॉल्ट ऑफ द कलेक्टर साउथ गोवा, एंड दॅट इज द रिजन आय फायल अ रीट पिटिशन इन द हायकोर्ट seeking direction for the this thing collector to look into the entire matter, the diversion of the traffic. कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतलो कोयर फाटल्या कितल्याशाच दिसां सावन पडून आसा
आतां हो कोयर व्हरून नुव्या उडयतात. कोयर कुंकळेच्या भितरल्या रस्त्यावेल्यान व्हरचो न्ही अशें थंयचे लोक मागतात. सावरकट्टो आनी पाजरकोण सावन हो कोयर नुव्या व्हरतात. दुसरे वटेन हो कोयर थंय वडोवंक नुवेचे लोक विरोध करतात. कुंकळेच्या लोकांनी बुधवारा बोळ मारतकीच हो कोयर जांबावले केपे वटेन व्हरपाचे थारले. पूण नुवेच्या लोकांनी विरोध केल्ल्यान कोयराची येरादारी सध्या बंद आसा. रिपोर्टर समीर भट, प्रुडंटा खातीर. मणिपुरांत इम्फाल जावपा आशिल्ले राष्ट्रीय तायक्वांदो सर्तींत वांटो घेवंक गोंयच्या खेळगड्यांक सरकारान विमानान धाडपाची वेवस्था केल्ल्यान गोंयचे तायक्वांदो असोसिएशनान सरकाराचे उपकार मानल्यात. सरकारान खेळगड्यांक असोच आदार दिल्यार गोंयचे खेळगडे बरे वयर सरतले म्हूण संघटनेक उमेद दिसता. गोंयच्या तायक्वांदो खेळगड्यांनी राष्ट्रीय पांवड्यार सातत्यान बरी कामगिरी केल्या. आता ही टीम मणिपुरांत बरो खेळ करून केरळांत जावपा आशिल्ले नॅशनल गेम्साक पात्र थारतली असो विश्वास संघटना उक्तायता. This 32nd Taekwondo Championship is also qualifying round for the national games to be held in Kerala. So we are very hopeful that this Goa Taekwondo team will qualify both male and female category to participate the Goa contingent in the national games. Besides also there are 448 players in the Olympic weight categories who are there already in the camp of Taekwondo who are going to participate in the Lusophonia games to be held in Goa. सरकार राष्ट्रीय पांवड्यावयल्या खेळगड्यांक विमान प्रवासाचो खर्च दिता. ह्या आदाराक लागून संघटनेचो अध्यक्ष राजू मंगेशकारान सरकाराचे उपकार मानले. We thank the Honorable Chief Minister of Goa particularly because this is the first time that they have allotted us the flight ticket for the team. For the simple reason that Manipur is very far off from Goa, where players have to travel almost for 4-5 days, and after traveling 4-5 days with a 1 day gap in between to give performance was difficult. So when we explained this to him, we were sanctioned the flight ticket only for the Taekwondo team. फातोड्डेच्यान रिपोर्टर समीर भट. इतल्यानी खबरांचे हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.